नमस्कार गोमंतक टीव्ही शेर तुमका सगळ्यांक माय मुगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मालीम जेटीचेर तकलेर फातर घालून केलो कामगाराचो खून। शेनवार रातीची घडणूक। परवरी पुलिशेंत कागाळ नोंद। फुडलो तपास सुरू। शिवोले सेंट एंथनी चर्ची लागसार हिट अँड रनात एकलो जखमी। वेगान येवपी विदेशी पर्यटकान थळाव्याक धपको दिवन काडलो पळ। घरात घुसून बायलेचेर केल्लो हल्लो। मोबायल आणि मंगळसूत्र फारावन पळ काडिल्ल्या चोराक पेडणे पुलिसांनी केली अटक। माशेल बाजारात पार्क केल्ली स्कूटर चोरप्याक माड्डोळ पुलिशेन केली अटक। संबंधित गाडयेच्या धन्यान पुलिशेत केल्ले कागाळी उपरांत पुलिशेन केली कारवाय। दिवचले सापडलो पॅनक्रियाटिक कॅन्सराचो पयलो दुयेंती। उपचार सुरू। राज्यात चालू आशिल्ले कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन मोहिमेक मेळटा उपाट प्रतिसाद। आणि बुरशेपणाक लागून चाळवल्ल्या बोरीमळ केपेच्या लोकांनी बेंगलोर बेकरी केली बंद। बेकरीतल्या बुरशेपणाविशीं जायते फावट सांगूनय धन्यान केल्ली आडनदर, सांगतात थळावे लोक। आता खबरो विस्तारान। बेती वाठारांतल्या मालीम जेटीचेर शेनवारा राती 35 ते 40 पिरायेच्या एका कामगाराचो खून जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। ह्या कामगाराच्या तकलेर फातर घालून खून केल्ल्याचे कळटा। देखून परवरी पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। काल सांजे मालीम जेटी कडेन म्हणजे मांडवी पुलाचे सकयल सारखे एक लेबराचेर तेजेर फातर घालून तेजी हत्या केल्ली आसा। आनीक हो जो जे मृत्यू जाल्या तेजे वय सुमारे आसतले 35-40 ह्या वय गटात भितर आसतलो तो। आनीक तेजे तकलेर फातर घालून तेका थंय मारलो। आतां ही जी फुडली जी तपास आसा ती परवरी पुलीस करतात। आनीक हेजी फुडली जी अपडेट आसा ती आमी तुमचे मुखार घेवन येतले। कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर गौरेश गांवकर। शिवोली सेंट एंथनी चर्ची लागसार शेनवारा राती हिट अँड रन जालो। नेटान आयिल्ल्या विदेशी पर्यटकान एकले थळाव्याक धपको दिवन पळ काडलो। ह्या अपघातात थळाव्या नागरिकाक बरोच मार लागला। उपचारा खातीर ताका हॉस्पिटलांत भरती केला। पुलिशेन घडणूक थळाचो पंचनामो केलो। अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या विदेशी पर्यटकाचो पुलीस सोद घेतात। एक्सिडेंट कसो जालो? तूं खंयसून वयतालो कितें? काय कळोंक ना तुका कसो जालो? तूं मारली ती गाडी तुजेर कोणें? कांयच कळोंक ना। कितें जाल्लें? एक्सिडेंट कसो जालो? एकटो आसलो। आनी कितें कळलो म्हणजे खंयसून वयतालो? कोणें मारली? फॉरनर कोण तरी? ओके। हो कसो वयतालो? घरा वयतालो म्हणजे आनी मागीर फॉरनरान थेट हेचेर मारली, पांयार मारली। आतां कितें इंजर्ड जालो पांय? फ्रॅक्चर आसा। ओके। फॉरनर आतां खंय आहा कितें? हां, फॉरनर पळोवलो मारून। ओके। अजून काय फॉरनराचो पत्तो ना? भाटले पेडण्या घरात घुसून एके बायलेचेर कोयतेन हल्लो केलो। बायलेच्या गळ्यांत आशिल्ले 1.20 लाखांचे मंगळसूत्र चोरान फारायल्ले। या प्रकरणात संबंधितांक पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पेडण्या पुलिशेन महाराष्ट्राच्या रुपेश कांबळी या दादल्याक अटक केली। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। गडेकर भाटले हांगासर 5 नोव्हेंबराक प्रभावती प्रसाद हांच्या घरात रुपेश कांबळी कवठणी महाराष्ट्र ह्या युवकान दरोडो घालपाच्या नजरेतून सुरवातीक प्रभावती हांचेर कोयत्यान तकलेचेर वार करपाचो यत्न केलो आणि तिका जिवे मारपाची धमकी दिली। धमकी दिल्या उपरांत प्रभावती भयभीत जाल्ली
आणि तिच्या कडल्यान संशयित रुपेश कांबळे हांणी तिचे भांगाराचे मंगळसूत्र आणि नोकिया मोबाईल फोन 1,20,000 किमतीचो माल पळोवन व्हरपाक यशस्वी झालो. ताच्या चल्यान पेडणे पोलिसांकडे ह्या विशयी कागाळ नोंदयली. पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे आणि टिमीन यत्न करून 9 रोजी ह्या संशयिताक कवठणी वाठारांत धरलो. सध्या प्रभावती प्रसाद ही बांबोळी हॉस्पिटलाचेर उपचार घेतात. हालीं जायते वाठारांत अशे चोरयो जायत आसा आनी ह्या चोरयो फाटल्यान कितें कारणां आसतलीं हाचोय तपास पुलीस घेता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. बेंगलोर बेकरीच्या बुरशेपणाक लागून चाळवल्ल्या बोरीमळ केपेच्या थळाव्या लोकांनी निमणेकडे ही बेकरी बंद केली. बेकरेत बुरशेपणां जातात, बेकरी निवळ दवरात हे कितलेशेच फावट सांगून जाले, पूण बेकरीच्या धन्यान कानामनार घेतले ना. ताका लागून निमणे कडेन बेकरी बंद केल्ल्याचे थळावे सांगतात. बेकरेंतली ही बुरशेपणां पळयात. फोडिल्ल्या तांतयांच्यो कवच्यो ट्रेनी तश्योच आसात. वयर मुसां भोंवतना दिश्टी पडटात. बेशिनाचे कुशीकूय बुरशेपणां आसात. मदींच कामगार न्हिदिल्ले दिश्टी पडटात. कुडीच्या चारूय कोनशांनी कोयराच्यो राशी आसात. हेच परिस्थितीत हे कामगार जायत्यो वस्तू तयार करून त्यो लोकांक विकताले. तुमी ह्याच बिल्डिंगेर रावता आनी खंय तरी तुमी बी हे जे घडटाले ते नोट केला. एक्झॅक्टली कितें करताले ते हांगा? हिंग म्हळ्यार आमी सांजचे वखदां पासय वयताना आमी पळयता आसले. हिंग सगळे हळशीक आतां निवड केलाय आमी. सगळे ताती पडून उडयता आसले, शीत उडयता आसले, सगळे घाण आनी ते उदक भरून भरून दवरता आसले. उदक कित्याक भरून दवरता आसले? हांड्यान सगळे मूस भरून आनी सगळे बेकरीचे सामान बिस्कीट व्हरता, उक्ते व्हरता आसले सगळे. केल्ल्यो केक व्हरून कितें व्हरून उक्ते सगळे धाक नासलेले. पाऊस पडटा आसले तशी घेवन वयता आसले. ह्यात कितले तेंप जालो चालू आसा तेंगे? जाले घेयला ते नासून तेमी सद्दां हांव सुद्दां 2-3 फाटी सांगले हे कितें करता रे, वास येता म्हळ्यार करता मॅडम करता जाले. अनहायजिनिका लागून हे आतांचो न्हू, हे जायत म्हयने जाले आनी मागीर सुद्दां जायत वरोस जाले. आनी ऑलवेज न्हू हांवें तांकां ऑन केलें. जायत पाटी हांवें सांगिल्लें चोय बाबा तुमगेले कचरेपण इतले ईट येताली. म्हाजो स्वता हात पूण जाले आतां कंप्लीट साफ केलो. बट हिंगा उब रावपाक वास आनी आख्खे मूस भोगताले. इतले मूस आनी इतले तेमी उदक सांठोवन दवरताले हांड्याचे हांड्यो. ते हिंगा आनी म्हाका दिसता हिंगान रावपा नासले, मनशान रावपाचें न्हू. आनी भितर जाल्यार सारके किडे, आख्खे किडे कंप्लीट. ते आनी सामके भितर आनी पांय घालपा सारके कांयच ना. सगळे थिंगा तांत्यो फोडलेल्यो, थिंगा चुंदीर भोंवता आनी लोकांनी ऑन टॉप हिंगा भायल्यान काण पॅटीस आनी रस्त्यार दवरताय, हिंग भायल्यान हाडूताय ते पासून लोकांक चयला. ताका आनीक पाटी हांवें सांगिल्लें, ते पात्रांवाक सांगिल्लें बाबा ये मातशें निवळसाणेन दवर. वयल्यान ते म्हणटा ना सर जी हम लोग ने कैमरा डाला है, हम लोग क्लीन करेगा प्लीज, इस बार माफ करो. लास्ट टायम ताका सांगिल्लें ओके बरें आहा. आनीक पाटाक सांगिल्लें तरी पूण तो आयकपाक तयार ना. म्हाका दिसता ते चड सामकी वास आनी ते म्हाका पोटाची खावपाक वस्त ती. लोकांक कितें तरी जालें. लोक आतां जाणटे लोक बाबा तांगे इस्तिमोसान कितें घेतात, लोकांचे चुरचुरे, कोणाकूय कितें जालें, फूड इन्फेक्शन कितें पॉयजन जाल्यार कोण जबाबदार? हे खूब काळीज दुखलें मुगेल्यान. तेका लागून हांवें आतां एक्शन घेवपा लागलो. कितें करपा जाय गोवोरमेंटान आनी आमचेर कंप्लिटली आमगे लायसन्स कॅन्सल करपा जाय. कित्याक हे सगळें चड अनहायजेनीक तो लोकांक खायले मागीर लोकांक जेवण हेळटाय. आमी लोक इस्तिमोसान भुरगीं बी वचोन तेंगे पेस्ट्री बी जाय ते इस्तिमोसान खाताय घेताय. बट हेमगे चोवपाक गेले जाल्यार हेमी जिवा वांगडा हेळटाय. पयशांचो हेळ तेमी फकत पयशे मेळ्ळ्यार पुरो, मनशाक हेळोन जिवा वांगडा हेळोन. बोरीमळ केपेच्या बेंगलोर बेकरीत बुरशेपणां जातालीं. बेकरेंत नितळसाण दवरात म्हूण थळावे लोक सांगून थकले, पूण कोणेच कानामनार घेतले ना. ताका लागून निमाणे कडेन चाळविल्ल्या लोकांनी बेकरी बंद करपाक लायली. तुमी बी रेजिडेंट आनी हांगा जे चलताले ते खरें तरी लोकांक खूब अनहायजेनीक. तेजेर तुमगे कितें म्हणणें आसा? आमगेले तेणी निवळ दवरूंक जाय. भितर सगळें हळशीक जाता न्हू, तेणी तांतयां हे ते सगळें दवरतात भितर. कचरो आसता न्हू, सगळें भितर निवळ दवरूंक जाय तेणी. कित्याक हिंगाय सगळें तूं जाणा हिंगा किमसाने हेजेन तेजेन ते कचऱ्यान आनीक चड जातात कळ्ळें न्हू. आनी तेणी चोवपाक जाय आपल्या गेलें हेल्थाक लागून. दुसऱ्याचे हेल्थ पिड्यार जाता न्हू ह्या भाशेन.
कळ्ळें आतां तुमकां वास बी येतालो ते कितें करताले ते हय हय वास तांकां येतालो वास कित्याक आमचे सायडीन आसता न्हू तांकां वयर वास येतालो चड वास हय आनी निवळसाण नासलेली कांय क्लीन निवळसाण कांय नासली हय सगळे जेंट्सूच काय मोस किडे बिडे आसताले तेंच्या हितून कचऱ्यान बिचऱ्यान पयर 2 दीस जालो खंय तरी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आनी त्या व्हिडिओ व्हायरलाचेर लोक खंयचे जे स्थानीक आसा फियामो जावं शेंडे एरियेचे ते चावल्ले आसात आयज खंय तरी ते इश्यूचेर तेणी तो व्हायरल जावन सुद्दां शॉप ओपन केलो तो तेज्या रागान आयज एक लोकलकांनी थंय तांकां येवन खंय तरी हेचेर जाप विचारले आनी तांकां शॉप बंद करपा लायलें आज तेकाच लागून ज्या जाग्यार जे बिस्किट्स मागीर तेंगेले वेव्हार चालू आसता ते बेकरी दवरतात थंय आमी हांगा येयल्ले आसा म्हाज्या फाटल्यानच त्या लोकांक रेजिडेंट आसा तेणी हेजे बद्दल सांगलें जी गोश्ट आसा ती फाटली खूब तेंपाच्यान चालू आसा तेणी जो विशाल नगरास तेणी तांकां वॉर्न केल्लें ती लेडीज आसा तेणी सांगलें तांकां रिक्वेस्ट करताले हे गोश्टी बरी न्हू कित्याक हे अनहायजेनिका लागून लोक बरे ना पडपाक शकता आनी खंय तरी हेचेर तुमी हे गोश्टी सुदारपाक जाय पूण तेणी लक्ष दिवना हांव बोरिमा फेडरेशन गोमंतक टीव्ही खातीर कृष्णानी केली गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर गोंय पुलिशेन पुराय गोंयांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. हे मोहिमे अंतर्गत ह्या वर्सा उत्तर गोंयांत वट्ट 1 लाख जाल्यार दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 75,887 जाणांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन पुराय केलां. हे मोहिमे अंतर्गत भाड्याचे कुडीक रावपी बिगर गोंयकारांची पुलिशेन तपासणी केल्या. फाटल्या कांय म्हयन्यां गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांचो आंकडो हिसपा भायर वाडिल्लो. चडशा घडणुकांनी गोंया भायले लोक घुसपिल्ल्याचे दिसून आयिल्ले. घडणुकांचो तपास करतना पुलिसांक गुन्यांवकारांचो सोद घेतना जायत्यो अडचणी आयिल्ल्यो. ताका लागून पुलिशेन टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. भाड्याचे कुडीक रावपी बिगर गोंयकारांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करचे म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंय पुलिशेक आदेश दिल्लो. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाचे पालन करून पुलिशेन पुराय गोंयांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयल्ली. हातूंत तांच्यांनी भाड्याच्या कुडींनी रावपी बिगर गोंयकारांची तपासणी केल्ली. ह्या मोहिमेंत ह्या वर्सा उत्तर गोंयांत वट्ट 1 लाखा परस चड जाणांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन केले जाल्यार दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 75,887 जाणांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन केले. That in October, following the directions of Honorable Chief Minister of Goa and the directions of Worthy DGP Goa, in North Goa we had started doing special camps for persons to get their tenants verified. And today we are glad to share with you that during the whole of 2024 we have crossed the figure of 1 lakh. Almost more than 1 lakh tenants have been verified during the whole of 2024 up till 31st October. And just in the month of October, because of the efforts of our staff, we were able to verify around 55,000 tenants. A breakup of police station wise I have shared with you in a press note. You can find those details there. But in all police stations, citizens were encouraged to get their tenants verified, and we have seen a very positive response from the people of Goa, because of which we are hopeful that as the tourist season approaches, and we are also going to have certain important events lined up in November, especially with IFI and Exposition. This tenant verification drive will help us in providing a safe and secure environment for these events to pass by. So in which is the highest? इसके अंदर सब all police stations have done good work, but if you want to know the maximum which has been done, the maximum has been done in it has been done in Porvorim police station. Porvorim police station during this year has done around 20,000 verifications. Kalangut has done a good job. It has verified almost 18,000 tenants. Old Goa has verified around 12,000 tenants.
गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. सोशल मिडियाचेर गोंयची बाली थायलंड आनी श्रीलंके वांगडा तुळा करून बदनामी करप्यांक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन उजरावन काडला. गोंयची बदनामी करपाचो तांकां कसलोच अधिकार ना, देखून तांचेर केशी दाखल करपाची गरज आशिल्ल्याचें मायकल म्हणटा. बाली, थायलंड आणि श्रीलंकेच्या पर्यटनाकडे आम्ही गोंयची तुळा करपाकूच शकना. काय विषय आसात ते सुटावे जावपाकूच जाय. अशें असले तरी गोंयची बदनामी करपाचो कोणाकूच अधिकार ना, अशें आमदार मायकल लोबो सांगता. ह्या विशयी आपूण पर्यटन खात्याक पत्र बरोवन सोशल मिडियाचेर गोंयची बदनामी करप्यांचेर केशी घालच्यो म्हण मागणी करतलो, अशें ताचें म्हणणें. आमचे गोंयचें नांव डिफेम करपाक सोदता, तेंचेर केस फायल करपाची गरज आसा. दे हॅव नो रायट टू defame our state, which is promoting tourism, which is one of the best tourist destination in India. When we talk about India and when we talk about the world, we are also ranking somewhere. So nobody has a right. We also address to the media so many issues and problems. आम्ही address करता की beach clean आसची, collection सारखे जावचे वेस्टाचे, लायफ गार्ड सारखे आसचे, रोड सारखे आसचे, पॉट होल्साचे एड्रेस आम्ही केला. जस्ट बिफोर द सीजन स्टार्टेड ऑल ओव्हर गोवा रोड्स हॅड पॉट होल्स. सो तेजेंय काम सुरवात जाल्लें. म्हणजे आमी एड्रेस करप हो इशू, आनी मुख्यमंत्री आसूं, त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसूं, त्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री आसूं, तेणें हें फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी आमकां करून दिवपाची गरज आहा तें काम. वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इट इज वॉटर प्रॉब्लम or any problem, we need to address this issue. Whether there are touts on the beach, we need to address this issue. I am not saying that we are very clean or we have it is one of the destination which has no problems. Every tourism destination in the world has problems. Some problems can be seen, some problems cannot be seen. So अशे आमकां डायरेक्टली बदनाम करपी लोकांचेर कारवाई जावची म्हणून हांव प्रेसाक एड्रेस करताय. आनी I will also write to the director of tourism that they, on behalf of the Department of Tourism and on the state of Goa, they should file a complaint. We also need to put certain things in place. I also agree with that we have to address all the different issues which are troubling the tourism sector, which are having adverse effects on tourism. We need to address this issue, but at the same time, if somebody is defaming us, we need to be vigilant, and Department of Tourism should immediately take this up and file a complaint on that person. करंजाळे गार्डनाची सामकी ओतिकाय जाल्या. गार्डनाची सारकी देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान भितर आशिल्ले झोपाळे, बाग तशेंच हेर वस्तू मोडल्यात. तेन्ना सरकारान ह्या गार्डनाचें परतून सोबितीकरण करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हे करंजाळेचें गार्डन एका वेळार सुंदर अशें हें गार्डन आशिल्लें, मात आतां ताची सामकी बाबत स्थिती जाल्या. हालीं तेंपार गार्डनाची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान ताची सामकी अवतिकाय जाल्या. गार्डनात आशिल्ले झोपाळे, घसरगुंडी आनी हेर ल्हान भुरग्यांक खेळपाक घातिल्ल्यो वस्तू आतां मोडल्यात. तशेंच विसव घेवपा खातीर केल्ल्या शेडींचे पत्रे उबोवन गेल्यात, जाल्यार सगळ्या खांब्यांक कळम आयल्या. इतलेंच न्हय जाल्यार गार्डनात आशिल्ले टॉयलेटीची सामकी बाबत दशा जाल्या. तेन्ना गार्डनाचें सोबितीकरण करून ते पयलीं सारकें करून दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. What garden ek timer was a beautiful garden. People used to come here, children used to come and play. Look at the condition of the playing equipment now. Sagle modun gela. Ata dista the whole focus, the whole concentration is on that new garden that has been made in Talegaon. Lot of money has been spent, lot of slides, play equipment has been put there. But at the same time, this also should have been taken care of. Wo ek boro zago, boro garden. Poila ringa khub log yetale morning and exercise ko. Haw aniki yeta. But look at the condition of this. Very, very sad and deplorable. Kite muntat, this is a kind of negative treatment being given to this area for reasons best known to the authority. Inga maintenance, inga kinds koruna. Just maintain. Don't make it as swanky and new as the new place just outside the house. But at least. कितें म्हणटात हाजे आपकी बरें आसूंक जाय. दॅट दीस शूड बी ब्रॉट बॅक टू इट्स कितें म्हणटात ओरिजिनल जशें आसले तशें. होय तशें आसलें तशें करपाक जाय. मागीर आतां जेन्ना कितें स्टार्ट जाता न्हू तें मागीर मेंटेन करपाक न्हू कोण कांय ध्यान दिना. आनी आयज आमी ह्या गार्डन इट इज इन करांजले एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस गार्डन, कित्याक हिंगा जायतीं भुरगीं आहा. आतां आमी दिवाली वेकेशन म्हणून हा, पूण परिस्थिती कितें जाला
की सगळें मोडलां आनी मेंटेनन्स करपाक कांय इंटेंशन ना हांकां. स्विंग्स ना, मागीर तूं एंट्रन्साक पळयल्यार डस्टबिन्स ना सारके. मागीर हांव हिंगा मातशें दाखय की सगळें हिंगा मोडलां आनी परिस्थिती एवरीथींग इज रस्टड. कोणाचे तकले कितें पडत जाल्यार, भुरग्याचे तकले पडत जाल्यार वायट जातलें. मागीर हिंगा टॉयलेट्साची परिस्थिती इतली वायट आहा. पयले उदीक ना टॉयलेट्सान आनी जे टॉयलेट्स बांदला पासून ते हांव नको कितें कोण वचत जाल्यार पासून इन्फेक्शन येवन भायर सरतलें. करांजले चिल्ड्रन्स पार्क इज इन अ टोटल मेस. हांव एक आवय धाकटें आसतना आय यूज टू ब्रिंग माय सन. दॅट वॉज अरावंड Now my son is going to be 14 years. When he was 3 years old, I used to bring. That time it was much better. But after 10 or 11 years since this garden is opened up, it should have been even more better. But it is the worst ever garden that I have seen in the whole of Goa. करांजलीन जे चिल्ड्रन्स पार्क जे गार्डन आसा थंयसर कितें परिस्थिती आसा ती सगळ्यांनी आमी पळयली. आनी त्याच बरोबर जे म्हणजे हांगासरले लोक जे आसा ते रावपी तांचे कडेन सुद्दां आमी उलयली जाल्यार खऱ्यांनीच ह्या गार्डनाची सारकीच बिकट परिस्थिती आसा आनी सरकारान हाचेर बेगीन लक्ष घालपाक जाय. कारण म्हटल्यार पयलींचे जर फामाद अशें गार्डन म्हणीत जाल्यार हें गार्डन आशिल्लें आनी हांगासर जायते लोक व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी सुद्दां करताले. पूण हालींच्या कांय म्हणजे म्हयने म्हणूंक शकता की आमी वर्सां म्हणूंक शकता की हें गार्डन सारकेंच म्हणजे ताजी मेंटेनन्स नाशिल्ल्या कारणान हे गार्डनाची सारकीच परिस्थिती वायट जाला. हाचे खातीर बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष घालून जे मेंटेन करपाक जाय हांगासरले गार्डन जे आसा ते म्हणजे पयलीं आशिल्ले तशेंच करून दिवपाचे अशी सुद्दां त्या लोकांनी म्हणजे मागणी केल्लेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आशिल्लें. दिवचले पॅनक्रियाटीक कॅन्सराचो पयलो दुयेंती मेळ्ळा अशी माहिती नोडल अधिकारी डॉक्टर जगदीश काकोडकर हांणी दिली. कॅन्सर स्क्रीनिंग मोहिमे खाला केल्ले तपासणे वेळार हो दुयेंती मेळिल्ल्याचें कळटा. गोंयांत कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसात. कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सरा विशीं जागृताय तशेंच तपासणी करप चालू आसा. याच मोहिमे खाला दिवचल पॅनक्रियाटीक कॅन्सराचो पयलो दुयेंती मेळ्ळा अशी माहिती कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पेनाचो नोडल अधिकारी डॉक्टर जगदीश काकोडकर हांणी दिली. तशेंच ज्या लोकां मदीं पयले स्टेजीचो कॅन्सर सांपडला तांचेर उपचार सुरू आसात. तशेंच कॅन्सर सांपडिल्ल्या दुयेंतींक जीएमसीत फुकट उपचार दितले अशेंय ह्या वेळार डॉक्टर जगदीश काकोडकर हांणी सांगलां. हजारांनी पेशंट आता पर्यंत आमच्या डॉक्टरांनी चेक केलेले आसा. 8 कॅम्पामदीं आमकां जवळजवळ 3 ते 4 ब्रेस्ट कॅन्सर सापडले जे सुरवातीच्या स्टेजीक आसा. ताचो उपाय चालू आसा. एक तोंडाचो कॅन्सर सापडलो, एक गर्भाशयाच्या पिशवेच्या तोंडाचो कॅन्सर सापडलो, एक प्रोस्टेट कॅन्सर डाउटफुल आसा आणि जवळजवळ म्हाका दिसता 17 ते 18 प्री कॅन्सरस ओरल लिजन्स हे डेंटल कॉलेजच्या टीमीन सोदून काढल्या. ताचे प्रमुख कारण जावन आसा तंबाखू. तर इतल्याच 1,500 मायल लोकां भितर आमकां जर इतले कॅन्सर मेळ्ळे आनी प्री कॅन्सरस लिजन्स मेळ्ळे, हांव लोकांक समजावून सांगूंक सोदता की हे सगळे पेशंट जिवंत उरतले. भलायकी खात्याच्या कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियाना खाला दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या तपासणी शिबिरा वेळार स्वादुपिंड कॅन्सराचो पयलो दुयेंती सापडला अशी माहिती भलायकी खात्याच्या विश्वसनीय सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या. कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियाना खाला शेनवारा दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात तपासणी शिबीर घडोवन हाडिल्ले. ह्या शिबिरा वेळार गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दंत महाविद्यालयाच्या तज्ञ दोतोरांनी सुमार 253 जाणांची तपासणी केली. हे तपासणे वेळार कॅन्सराची लक्षणां आशिल्ले कांय दुयेंती सापडल्यात अशें कळटा. ह्या दुयेंतींचेर आतां उपचार सुरू जातले. कॅन्सर दुयेंसाचे वेळारच निदान जावचे आनी कॅन्सर दुयेंतींक वेळारच उपचार मेळचे ह्या हेतान सरकाराच्या भलायकी खात्यान कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियान हातांत घेतलां. आतां मेरेन राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत ह्या अभियाना खाला शिबिरां घडोवन हाडिल्लीं आसात. वेगवेगळ्या वाठारांत घडोवन हाडिल्ल्या शिबिरांत 1,500 परस चड जाणांची तपासणी केल्या अशें कळटा.
वेगवेगळ्या वाठारात केल्ले तपासणे वेळार 130 परस चड दुबावीत दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या सगळ्या दुबावीत दुयेंतींचेर भलायकी खात्या वतीन उपचार करतले. कॅन्सर दुयेंसाचे वेळारच निदान जालें आनी दुयेंतींचेर जर वेळारच उपचार सुरू जालो जाल्यार ह्या दुयेंतींच्या जिवाक कसलोच धोको ना अशें भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. माशेल बाजारात पार्क केल्ली स्कूटर चोरून व्हरपी दिल बहादूर महातो ह्या नेपाळी चोराक म्हाड्डोळ पुलिशेन अटक केली. हे प्रकरणात खांडोळ्याच्या श्याम नायक हाणें आपल्या स्कूटर चोरयेक गेल्ल्याची म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केल्ली. उपरांत पुलिसांनी सोद घेवन चोराक अटक केली. मार्केटांतल्या ओमकार कलेक्शन शॉप ह्या दुकाना मुखार पार्क केल्ली तांबड्या कलरची प्लेजर दुचाकी चोरिल्ल्या प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिसांनी दिल बहादूर महातो पिराय 35 वर्सां रावपी माशेलान पूण मूळ नेपाळ हेका अटक केल्ली आसा. ह्या प्रकरणात श्याम रोहिदास नायक रावपी अमेळवाडा खांडोळा हांणी म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ही घडणूक काल शेनवाराक राती कडेन 10:15 ते 10:30 मजगती माशेल मार्केटात घडिल्ली. म्हाड्डोळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हाड्डोळच्यान हांव शेखर नायक. लंचटाईम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
गोंय हें आमचें सैमान नटलां आनी कलाकारांनी सजलां अशें म्हटलें वयता. त्याच प्रमाणे गोंयान जर पळयलें जाल्यार विंगड विंगड वाठारांनी आमकां वेगवेगळ्या आकारांची देवळां सुद्दां पळोवपाक मेळटा. गोमंतक टीव्हीन तुमच्या खातीर एक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडल्या, ती म्हटल्यार मकर उत्सव देवी दर्शन. ह्या खाशेल्या कार्यावळींत आमी तुमकां गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हरून म्हणजे गोंयान जो मकर उत्सव जाता ताचे बद्दल जाणून दिता, महत्व कितें आसा तें जाणून घेता. जाल्यार आयज आमी आयल्या ती कासरपालच्या श्री महामाया कालिका ह्या देवळान. ह्या देवीचें कितें महत्व आसा, ह्या देवीचो कितें इतिहास आसा, हें केन्ना देवूळ बांदलें, मागीर हांगासर जो मकर उत्सव म्हणजे साजरो केलो वयता ताचे बद्दल जाणून घेतली. चलात तर पळोवया ह्या मकर उत्सवाची काणी. बरोबर आसात ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष, तांचे कडल्यान जाणून घेवया हांगासरली कितें प्रथा आसा, कितें देवीचो इतिहास आसा ताचे बद्दल जाणून घेवया. गोमंतक टीव्हीन तुमकां येवकार दिता. सगळ्यात पयलो जो प्रश्न आसा तो म्हटल्यार महामाया कालिका देवी जी आसा, हांगासरलें जें देवस्थान आसा हाचो इतिहास कितें आसा. म्हणजे अशें म्हटलें वयता की हें प्राचीन काळांतलें देवूळ आसा. खरो इतिहास कितें? सर्वप्रथम आमकां तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता. हे कालिका कासरपाल देवस्थान जे आसा, हांव म्हाजे स्वताचे हांव संदीप अणवेकर, आज हांगासरल्या ह्या देवस्थानचो अध्यक्ष. म्हाज्या बाजूक आसा श्री गणपत रायकार, सेक्रेटरी कमिटीचो, आमचो एटर्नी दुर्गादास शिरोडकर. ओके, हो जो आसा हो दीपक शिरोडकर, वायस प्रेसिडेंट, आनी हो अमर ऑटोनेकर, डेप्युटी एटर्नी. ओके, आणि आता कालिका कासरपाल देवस्थान बद्दल थोडीशी माहिती तुमकां दिता. कासरपाल देवस्थान, कासरपाल म्हणजे कितें एक्चुअली, कासरपाल म्हणजे तलाव असलेले गांव, म्हणून ह्या देवस्थानाक कासरपाल अशें म्हणटा. हांगासर हेच्या फुडें पयलीं तलाव आशिल्लो पयलींचे, तो काळांतरान तेजो तलाव बुजलो आनी ते गांव वस्ती जाली आनी हे कासरपाल नांव उरलें. कासरपाल हे कासरपाल देवस्थानचें नांव. आता हेचो इतिहास जो पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या आर्कायव्जान आनी हितून असो मेळटा की जवळ 13व्या शेतकान हांगासर अशें हे येताले कोण, एक घोर गंडाट जंगल आशिल्लें. हांगासर इसरो शापद हे सगळे आनी चुकून कोणी वाटसरू अशें पावताले आवडींतल्यान किंवा गुराखी येताले ते आसताले. तेंची अशी आख्यायिका की एका गुराख्यान एका वाटसरून पयलें की गाय गेली आनी हांगासर जी देवीची मूर्ती आज पर्यंत त्याच जाग्यार स्थापन आसा. ही देवी त्या जाग्यार आशिल्ली आनी ती गाय आयली आनी आपलो ताका पानो सोडलो थंय. ही आख्यायिका आसा. तेच्या नंतर आता हेचो इतिहास सारको पळोवंक वचत जाल्यार सावंतवाडी, पयलीं सावंतवाडी हे सगळे सावंतवाडी संस्थानान येताले. सावंतवाडी संस्थान जे आसा तितून एक दैवज्ञ ब्राह्मण, आमचे हे देवूळ आज दैवज्ञ ब्राह्मणाचे म्हणून प्रख्यात आसा. दैवज्ञ ब्राह्मण म्हणजे गोंयचे शेट. दे आर नॉट सोनार, दे आर शेट. दैवज्ञ आमी ब्राह्मणान एक उच्च जात दैवज्ञ ब्राह्मण, जेका सदां पुजा करपाक अधिकार आसा, मंत्र करपाक अधिकार, हवन करपाक अधिकार आसा, अशें हे दैवज्ञ ब्राह्मण. हो दैवज्ञ ब्राह्मण सावंतवाडी संस्थानान सरदार आशिल्लो, बरो पैकी सरदार आशिल्लो. पण एक कितें तर अशें तेजे बाकीचे अशें पॉलिटिक्स थंय त्या टायमारूय आशिल्ले, अशें पॉलिटिक्स जालें आनी तेजेर एक आळ घातलो आनी त्या आळ घातल्या ताका तेच्या राजान ताका निश्काशीत तेंचो हद्दपार केलो. तो हद्दपार जाल्या नंतर तो हांगासर आयलो. हांगासर ताका ती देवीची मूर्ती सापडली आनी तो देवीच्या मूर्तीक तेणें तपश्चर्या केली हांगासर. तिची हांगासर सेवा केली, खूब भरपूर सेवा केली. ती सेवा करून तेजी इतके सेवा करून देव प्रसन्न त्या वाटेन तांकां तेंचो जो स्कूप केल्लो तेणी, तो स्कूप तेंचो तेंचे ते कट कारस्थान उगडकीक आयले आनी महाराजाक कळ्ळें की हो खरोखरच तेजो कांयच हें नाशिल्लें आनी ताका तेणें परत आपयलो आनी परत तेजी सरदारकी बहाल केली.
तेच्या नंतर ताणें हांगासर वयच्या पयलीं ताणें हांगासर हे देवस्थान ताणें बांदलें अशें आसा. दैवज्ञ सरदार, ब्राह्मण सरदार. आता तेच्या नंतर मागीर हांगासर आमचे बाकीचे दैवज्ञ आले आनी देवाची परंपरा ही चालू उरली. त्यामुळे दैवज्ञ ब्राह्मणाचे एकमेव अशें आनी खंय तुमकां अशें मेळचें ना की एकमेव अशें देवस्थान दैवज्ञ ब्राह्मणाचे उरले आख्खे गोंयान. आनीक अशें खंय कोणाचें तशें आमचे जे महाजन जे आसा हे फक्त दैवज्ञ ब्राह्मण समाजांतलेच आसा. हितून गोंयान मुंबय जाल्ले आसा, सावंतवाडी आसा. पण कितें जालें जे उत्सव जे असता ते उत्सवाक ते हांगासरूच येतात. कालिका देवी कुलदैवत म्हणटा आमी, समाजाची कुलदैवत म्हणटा आमी. समाजाची कुलदैवत ही कालिका देवी आसा. आयज नवरात्रीचो 8वो दीस आनी आयच्या दिसा जे देवीचें नांव जावन आसा ते म्हटल्यार महागौरी देवीचें नांव. आईचो जो रंग आसा तो गुलाबी रंग. अशें म्हटलें वयता की समज जर तुमी गुलाबी रंगाचे कपडे घालून देवीची आराधना किंवा देवीची पुजा केली जाल्यार तुमचें आयुश्य सुद्दां म्हणजे जसो रंग म्हटला गुलाबी त्याच प्रमाणे गुलाबी रंगा प्रमाणे तुमचें आयुश्य फुलून वता. जाल्यार हो रंग जो आसा तो मोगाचो अस्मितायेचो रंग म्हटलो वता. आयज आमी आयल्या ती कासरपालच्या श्री महामाया कालिकेच्या दर्शनाक. आनी तुमी जर पळयलें जाल्यार हांगासरलो आवारो जो समज आमी पळयत जाल्यार सारको प्राचीन काळांतलें कशें हें देवूळ आसा. आनी ह्या देवळा बद्दल आमी जाणून घेतलीच. त्याच बरोबर हांगासरले मखर जे आसा ते म्हणजे आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी आतां तुमकां दाखयलें की मखर उत्सव कसो साजरो केलो वता. जाल्यार हांगासरली सुद्दां एक वेगळी प्रथा आसा ती जाणून घेवपा खातीर आमी ह्या कालिकेच्या देवळान येयला. चलात तर ही वेगळी जी प्रथा आसा ती जाणून घेवया. नवरात्रोत्सव हो एक हांगासर मोठो उत्सव आसता. नवरात्राचे णवूय रात्री हांगासर सेलिब्रेट करतात आमी. आनी हो खरोखरच सगळ्या पेक्षा व्हडलो उत्सव म्हणजे नवरात्री हांगा सगळे लोक हांगा जमतात. सगळ्यांची आमी सोय केल्या. लोकांची देवीची सेवा करतात. मनोभावे सकाळी उठून हांगासर अभिषेक करतात. आनी नवरात्राचे 5व्या दिसा पासून हांगासर मकरोत्सव चालू जाता. 5व्या दिसा म्हणजे पंचमी दिसा म्हणजे एक्चुअली नवरात्रा कितें 9 दीस जाता कितें 10 दीस, पण 5व्या दिसा 5 दीस मकरोत्सव आसता. आनी आमचो जो मकरोत्सव जो आसा न्हय असो मकरोत्सव आमच्या गोंयान खूब कडेन आसता. पण आमचो मातशें आमी युनीक तरेन सेलिब्रेट आसा. आमचे जे मकर हालोप आसता येदे व्हडले मकर आसा ते पळयला तुमी. ते मकर आमी पयल्या 5व्या दिसा 5 रावंड आसा. रावंड म्हणजे 5 रावंड कशे आसता हालयताशे उबे आनी मागीर ताका एक रावंड जालो की गिरकी घेतात, रावंड फिरयतात. ते खरोखरच पळोवण्या सारकें आसा. अशें पयल्या दिसा 5 रावंड जाता, दुसऱ्या दिसा 6 रावंड जाता, 6व्या दिसा 7व्या दिसा 7 रावंड जाता, 8व्या दिसा 8 रावंड जाता, 9व्या दिसा 9 रावंड जाता. आनी नवरात्राची मकरोत्सव सोंपता. आनी हांगासर उत्सवाच्या पंचमीक सुरू जाता ते बरोबर किर्तन उत्सव जाता, भजन आसता. आनी रातचे 9 आमी बरोबर मकर चालू करता. 9 ते 10:30 10:15 पर्यंत मकरचो उत्सव जाता. मागीर लोक सगळे महाप्रसाद घेता. आनी मागीर नवरात्र जाली की दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या दिसा मागीर सिमोलंघन आसता. दोनपारां ते जेवण बिवण जालें की 2 आमची पालखी भायर सरता हांगासल्यान. आनी भायर आमचे सिमोलंघन म्हणजे देवळाची सीमा आमी उलंघता. थंय आमची पॅड आसा देवस्थानची प्रांगणा भायर. थंय सोने लुटतात. देवीक प्रत्येक दिसा वेगवेगळे रूप. पयल्या 5व्या राती आमची देवी जी आसा ती मोराचेर बसलेली आसता. दुसऱ्या दिसा आसा ती वाघाचेर बसलेली आसता. दुसऱ्या दिसा हत्तीचेर, तिसऱ्या दिसा वाघाचेर, चवथ्या दिसा गरुड आनी फाल्यां 5व्या दिसा शिवाचेर बसतली. म्हणजे फाल्यां ती महिषासूर मर्दनी. हे महिषासूर मर्दनी रूप फाल्यां तुमकां सगळ्यांक दिसतलें मकराचेर. अशें 4-5 तरेची रुपां म्हणजे मकरोत्सवान दाखयतात आमी.
मकर जे आमचे हालोवपाचे आहा ते गोंयांतल्यान जे आमचे कालिका देवस्थानान ना ते खंयच्याच आनी देवस्थानान ना. म्हणजे प्रत्येक ते हालोवपाचे म्हणून एक आसता फेरे कशे घेवप आनी आमचे देवीक ना ते आजे पासून प्रिय आसा. कोणें म्हणटा तुमी झोको दिता पळय कसो आसता पळय तेजेरूच आसा. म्हणजे आमी तिका घुंवप आमी भुरग्याक आमी घुंवडायतात ताका बरें आनंद जाता ते आमचे देवीक आसा. ही हांगासर देवी आसा काली पळय ती शांत रुपांतली आसा. ती कितें उग्र हितूंतली ना. शांत म्हणटी ती देवी आसा तिका हें अशें हें घालप आनी आपल्या भक्तांनी ताका फेरे दिवप ही तिका आवड. आनी बाकीच्या देवळांनी आसा ते बोटू चालयतात पूण हांगा आमचे पळय हें आसा माजन ते रावता की नवरात्री केन्ना जातली तांकां स्वता आमचे मकर हालोवपाक मेळटना. मकर आमचे पयलें तयार केल्लें आसा सारकें तें म्हणजे फूल मकर केल्लें आसा लाकडांनी केल्लें आसा. मागीर तें आमी सजयतात फक्त आमी म्हणजे हें जाता न्ही आमचो म्हणजे उत्सव सुरू जावचे पयलीं सगळे आमचे जे माजन आसा सेवेकरी आसा आनी सगळे आमचे जे उत्सव माजन आहा ते हें करून सगळें फूल सजयल्लें आसता सारकें आनी ताका मागीर ताका लायटीचें फुलां बिलां सगळीं घालून एकदम परफेक्ट तुमी पयला आसतलें आतां पळयता आसतलें तुमी मकर सारकें अशें इतलें सजोवन गेल्लें देवी सारकी प्रफुल्लीत सारकी म्हणजे सारकी बरी हेजे आसनार बसून सारकी ते सारकें फूल सजयता आनी प्रत्येक दिसा मागीर ते देवी काडटा आनी परत मागीर दुसऱ्या दिसा बसयता मागीर ते सारकें आनी फोली बी मातशें कितें हालता पिड्ड्या जाल्यार मागीर परत फोली लायता ताका सारकें डे टू डे तिका आमी अपडेट करता सारकें मकर सारकें तेजें आमी सारकें. इतक्या वर्षानंतर या पुरोहितांना या वाड्यामधून एक वारी म्हणाली एक बोलायचं होतं वेळ आहे का तुम्हाला माझ्या बाबांकींचं श्राद्ध येतंय. अगं लक्ष्मी मला माहित आहे ते वरदप्पा शेटजींना जाऊन वर्ष झालं पण ज्या मुलानं वडिलांचं दिवस कार्य केलं नाही श्राद्ध करेल का. मी त्यांना काल परवा पेढीवर जाऊन म्हटलं तुमच्या वडिलांचं श्राद्ध येतंय. त्यांनी मला म्हटलं श्राद्ध करायचंय तुमच्या पैशाने तुम्ही करा तुम्हाला वाटत असेल तर मला काहीही सांगू नका. ऐसे मनी वज वाटे नकार देवो नकार वजसी अगदी तोंडावरती उलट बोलणारा श्रीनिवास त्याच्या घरामध्ये जेवायला जाणं त्याच्या नकळत एवढं धाडसाचं काम आहे. पण तरी सुद्धा श्रीनिवास पेढीवर गेल्यानंतर कामाला गेल्यानंतर लक्ष्मीने छान भोजन केलं स्वयंपाक केला. पुरोहित जेवायला आले भटजी बुवा जेवायला आले त्यांना पान पडलं आणि लक्ष्मीला इतका आनंद झाला. आता आमी जाणून घेवया की हांगासरले जे म्हणजे येजमानी म्हणून हांगासर आसा तांचे कडल्यान जाणून घेवया की ह्या वर्सा म्हणजे नवरात्रीच्या ह्या वर्सा तांकां कशें दिसता की तांकां येजमानी म्हणून हांगासर रावलेले आसा. काका गोमंतक टीव्हीन येवकार तुमकां ह्या वर्सा येजमानी म्हणून तुमकां हांगासर हे मान मेळ्ळा. कितें सांगतले येजमानीचो मान. वर्सान वर्सा तिसवाडी आसता आतां अंदू तिसवाडीक आशिल्ली नवरात्रां आनी अशी अंत्रुजाक आसता मागीर साश्टीक आसता पूण हांवें एक करता म्हणून नांव दिल्लें तें नांव आयलें म्हाका देवीन कौल दिलो करपाक म्हणून हांव खूब आनंदीन आसा ह्या नवरात्रा करपाक. तशी खूब जाणांची नांवां आसता 6-7 नांवां आसता तितून पयलें नांव येवपा जाय तें एक म्हजें नांव आयलां खूब वर्सांनी येयलें त्या बद्दल हांव ताका देवीक हें करता आनी खूब मजा येता हांगा नवरात्रा करपाक आनी हांगाच रावप घटस्थापना ते दसरो पर्यंत यजमानान हांगाच रावप हेज्या आवारा भायर वचूंक मेळना हांगाच रावप आनी बरी मजा येता सगळें सकाळ फुडें येवप अभिशेक घाल मागीर आरती आसता आतां नवरात्र हे मकरोत्सव जालो मागीर कीर्तन तातूंत आनंद बरो जाता सगळो. हांव 50 वर्सां ह्या देवळान येता पण तरी आसतना वेवसाय कारणान हांव घालपाक वयचो पडलो त्यामुळे म्हाका खंड पडलेलो सो अप्रॉक्सिमेटली 35 वर्सां हांव देवळान पावलो ना पूण ज्या वेळार हांव रिटायर जावन येयलो आनी म्हाका दिसलें की परत देवीची सेवा करची आनी आनंद लुटचो त्या दृश्टीन हांवें म्हाजे तर्फे एक जेप घेतली की हांगा येवचें आनी तेतून
हेतून म्हाका जे कमिटी मेंबर जे पास्ट प्रेजेंट जे आसा पळय तेचो एकदम सपोर्ट मेळ्ळा की दे आर रेडी टू पीपल टू वॉलंटियर देमसेल्फ सो दॅट तेणी देवीची सेवा करची आनी स्वताची आनी पब्लिकाची सेवा करची असो म्हाजो अनुभव आसा. आतां मकर म्हणशी मकराक एक बीग हिस्ट्री आसा. तेतूंत तुमकां आतां आमचे प्रेजिडेंट सेक्रेटरी आनी कोर टीम मेंबरांनी सांगलां आसतलें ते प्रमाणे तुमकां तेणी जें इन्फॉर्मेशन दिलां तें तातूंतच सत्य आसा. कित्याक हांवें म्हाका एक असो अनुभव म्हणजे एक अशी योगायोगान संदी मेळ्ळी आनी त्या वेळान कळ्ळें की जे ह्या संस्थान आसलें ते भोसले घराण्याच्या अद्यापी नासले आनी त्या कारणानुसार हे देव मंदिर आबादीत उरलें आनी एज अ पार्ट ऑफ इट हे देवूळ त्या गोमंतक दैवत ब्राह्मणांक मेळ्ळें. त्या बद्दल आमी तेंचे एक आभार मानता की आमकां गोमंतक दैवत ब्राह्मणाक एक संस्थान मेळ्ळें की आज ही आमच्या संबंध समाजाची आराध्य देवता आसा. हांव जाल्लें पळय म्हणजे आमी 5-6 वर्साची जी याद आसा तेन्नाच्यान आमी हांगा येतात. पयलीं मम्मी डॅडी बरोबर येताले, आतां लग्न जावन घोवा बरोबर येता आनी एक वेगळेच एक्सपिरियन्स आसा. तुमकां न्ही गोंयान वयशात जर फोंड्या म्हालान वयशात सगळ्याक तुमकां मकरां दिसतलीं, पूण आमच्या जर बार्देस म्हालान पळयलें खास करून जाल्यार हांगा नॉर्थान पळयत जाल्यार चडशे कालिकेच्या देवळान आमकां मकर पळोवंक मेळटा, बाकीच्या देवळांनी पळोवंक मेळना. हें मकर आतां न्ही तर पूर्व काळा पासून तें चालूच आसा. आनी वेगळे अनुभव म्हणजे हांगा जेन्ना तुमी मकर खरें पळयतली जेन्ना ते घुवडायता पळय तेन्ना तेजो खरो एक्सपिरियन्स आसता. बाकीच्या देवळांनी ते स्लोच डेवलप जाता, कोण चान्स घेवंक शकना सोदिनात फास्ट घुवडावपाचें. पूण ही देवीची अशी महिमा आसा की ती सगळो भार आपल्याचेर घेता, दुसऱ्याचेर घालिना आनी ती सगळो भार आपल्याचेर घेवन सांबाळून सगळें करून व्हरता. जशें तेणें सांगलां न्ही तशें मकराचेर जेन्ना तूं पळयतली न्ही तें तेन्ना तुज्या अक्षरशा आंगार कांटो येता. म्हणजे तिजो देवीचो तुका खरो स्वरूप त्या दिसांनी पळोवपाक मेळटा. म्हणजे देवीक प्रत्यक्षान आपूण नाचता अशी दिसता आमकां पळोवपाक. हांगासर आतां वर्सांसून एकदां तरी हांव मकराक येता. तशेंच हांगासर हे आसता आमचे वार्षिक पालखी मासीक पालखी आसता ताका हांव न चुकता येता. मासीक पालखीक आसताच हांव. प्लस आमचो प्रसिद्ध फुडलो हेचो गुढीपाडव्याचो उत्सव आसात ताका आमी आसतात हांगासर. आनी देवीचें तुमी तशें सांगूंक गेल्यार खूब बरो अनुभव म्हाका येयला हांगासर. सगळ्यो मागण्यो कितें मनाची इच्छा आसता त्यो सगळ्यो पूर्ण जाल्या म्हाज्यो. त्या खातीर हांव हांगासर येताच येता आमी. ती आज 8वो दीस सारको बऱ्या हेतून सामको गेलो आमचो. मातशे बरे लोक येवन सगळ्यांक देवीचे सगळ्यांक सुशेगाद सगळ्यांक दर्शन जालें. आनी हांव मागता अशेंच फुडें भुरग्यांनी फुडें येवचें, अशीच गर्दी करची आनी बरे भशेन उत्सव जावचो हेज्याकून व्हडलो अशी म्हजी इच्छा आसा. नवरात्र उत्सव हो गोंयांत तशें सगळे मंदिरांनी 9 दीस केन्ना 10 दीस असो उत्सव साजरो जाता. एक शक्तीची उपासना ह्या 9-10 दिसांक जाता आनी निश्चितपणे प्रत्येक जो देवी भक्त आसा ह्या नवरात्रांक देवाची सेवा करपाचो लाभ घेता. खास करून देवी कालिकेचें मंदिर एक अशें शक्तिस्थान आसा गोंयांत की ताजी शब्दांनी वर्णन करप सोंपें आसा. कारण आमी म्हणटात की भक्ती कितें हें प्रत्येकाक आपापल्या भाशेन कळटा. साखरेची जर गोडी घेवंक जाय जाल्यार साखर जिवेर घालची पडटा, तें करचें पडटा. आनी जे भक्तगण ह्या देवीच्या हातून जे येतात ते खरोखरूच नाही कितें तरी हांगसरल्या देवी तांकां आशिर्वाद दिता, कितें तरी घेवन वता. आनी हो उत्सव सगळ्यांक एकत्र करपाचो, शक्तीचें जागरण करपाची ही शक्ती आमकां वर्सभर पावता. आनी म्हणून